आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोकणी आजा संडे प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले या कार्यक्रमात हांव संजय नायक तुमकां सगळ्यांना स्वागत करता. आणि आजा तुमगेले बी मनापासून स्वागत. नमस्कार नमस्कार तुम सगळ्याक नमस्कार. आरामासांनी सगळे जाण थोडलो गावात येईल उरतले चवथी खातीर बी आचवत न्ही चवथ गणेश चतुर्थीक येईल उरतले येया गावात येया गावात येऊन गणपती बी पुजोवन घेवन बरें करून गावात पुरो एकात तेकात आमगेलें पर्यावरण पळोवन वचा मजा येता पळो गावात येयल्यार गावातली मजात अल्लग येवू जाय असल्या कारणा निमित्यान तरी येवू जाय. काम धंद कायम करचेच उरता येया पळया. बाबा आज प्रश्न कितले येयलात आमगेली? प्रश्न आसा 15 प्रश्न आसा आजा. हय सुरू करी आनी कित्याक म्हाका बी मुखार चवथी तयार येवूच जाय. चवथी तुमगेर चवथ आसना आजा? हय आसा आमगेर. बरें बरें बरें. ह्या फावटी आमगेल वाटे आयिल्ली. ह्या फावटी तुमगेले वाटे आमगेल वाटे आयलो. हय बरें बरें. पट्टकन घेयात आसतलें हय. घर बी पेंटींग करची उरतलें घरा कितें का जालें? आमगेल वाटे आयत अशी चवथ. गेलपटी बी आमगेल्याच वाटे आशिल्ली. अच्छा प्रत्येक वर्स तुमगेल्याच वाट्या आमगेल्याच वाट्या तुमगेल्याच वाट्या आता. हां बरं. प्रश्न घेयात आसतले. हय हय. पहिलो प्रश्न आसा सर्वेश चांदेकर हेमी विचारला भगतवाडा अस्नोडच्यान. कितें विचारला? विचार मात्र की चांगला आहे भाई. एक बोट आस खंय हां. त्या बोटीची कॅपॅसिटी खंय 100 किलोची. अरे बाबा रे तेच कित कर म्हणटा आतां बोट विकची आसा काय प्रश्न विचारला? मुखार प्रश्न विचारला. प्रश्न विचारला. हां आता घो बायल आसा खंय हां. तेमगेलें वजन खंय 100 किलो. हां आणि तेमगेले 2 पोरां आसा खंय तेमगेलें वजन 50 किलो. हां. आणि बोटीची कॅपॅसिटी फक्त 100 किलोची. अरे बाबा हे मी आणि तेमकां वट्टे 4 लोकांक ह्या वाटच्यान त्या वाटेन वचूं जाय. 300 किलो जाल मरे मी. हय 300 किलो जाले. हय. आणि 4 लोक त्या वाटेन वयता कस करून वयता तो म्हणटा तो. एक बोटीच खाली तेजेर 100 किलो वयर घालू जायना. घालू जायना. आणि हे आसा 300 किलो. हय हां. घो बायल आनी तेमगेल 2 पोरां 50 किलोची. हय. जायन कित्याक वचूं जाता. तस करून एकच पटी वचूं पण सगळ्याक बोट मात्र चलोवंक कळूं जाय. कस करून कडे वयतले तुम्ही बोट चलोवंक कळल्यार बी कस करून वयतले? हां सांगता तुका. हां पहिले हे दोन्ही 50 किलो दोन्ही तेगेले चेडे हां. न्हय त्या वडच्यान गेले. हय 100 किलो. हां गेले. हां 100 किलो गेले. हय. मागीर तो तेतूंत हेका येयलो. एक केळो परत येयलो. हय 50 किलो परत येयलो. हां परत येयलो. हां परत येयलो ह्या वडच्यान रावलो. हां. मागीर तो 100 किलो बापूय तेगेले गेलो त्या वडच्यान. अच्छा बापू त्या वाटेन गेलो. बापूय त्या वडच्यान पावलो. हां. त्या वडच्यान एकलो 50 किलोवाचो आशिल्लो. हय चड आशिल्लो. हां तो परत ती बोट घेवन एकातल्यान येयलो. एकातल्यान येयलो. हां हां. हां. मागीर ते दोगी लोक मेळून तेकात गेले. दोन्ही चेडे परत गेले. परत गेले. हां हां 100 किलो समा गेले ना. 100 किलो गेले. हय. परत तेतून एकलो 50 किलो एकात येयलो. हां हां. हां. कोणा घेवन मागीर कोण घेवन गेली तेगेली आवय ती बायल ती. हां बायल. हां बायल ती 100 किलो त्या वडच्यान गेली. त्या वाटच्यान गेली. हां हां मागीर तो एकलो कोण उरलो 50 किलो त्या वडच्यान आशिल्लो. हय. तो परत येयलो. हां. दोगी लोक मेळून परत गेले. अच्छा म्हणजे 100 किलो 50 किलो करून गेले तुम्ही. हय. बरोबर बरोबर बरोबर. हां सारकें ना. हां सर्वेश बरोबर आसा न्ही उत्तर? आज्यान बरोबर दिलें उरता. हांव थोडो कन्फ्यूज आसा म्हाका बरोबर कळना तें. आज्यान बरोबर दिलें उरतलें तशें. उत्तर बरोबर आसा म्हणून होडी मात्र सांबाळूर जाय. बोत जालो होडी उरल्या बुडतल वाटतं. बोत जाल्यार बुडतलो. हय. होडी सांबाळ. ताजे नंतर प्रश्न आसा मंजुनाथ सैल. मंजुनाथ एम सैल बावळ माजाळी. कितें विचारता? तो विचारता न्हंयेंतलें उदक अळणी उरता तर नुस्तें टेस्टी उरता आणि समुद्रांतलें उदक खारट उरता जाल्यार नुस्तें खारट कित्याक उरना? हे घातले सगळें तशें. समुद्रा उदक खारट उरता नुस्त्या बी खारटच उरता. चप्पे उरना नुस्त्याक. ते व्हळा नुस्त्या बी पळयलें तुवें? व्हळांतल्या डॅमांतले नुस्त्या चप्पेश उरता. ते कितलें बरें लागना ते. पण हे समुद्रांतलें उदक नुस्त्याक मिठाचेच अंश उरता तेका. मिठा अंश जास्त उरता न्ही. हय कित्याक खारट उरता. खारट उरता. खारट उरतात. म्हणल्यार मंजुनाथ सैलाल प्रश्न चुकीचो म्हणून जालो. प्रश्न चुकीचो आसतो प्रश्न गेलो. चुकीचो आसा. नुस्त्या खारट उरतात समुद्रांतले. वयलो व्हळांतले बिळांतल्या न्हंयत नुस्त्याक बी तो न्हंयत नुस्त्या बी खारें उदक वयता. खंय म्हणल्यार वयता आमगेल्या हात्यांत काळी न्हंयचेच सांगता तुका आतां. काळी न्हंयचें उदक हांगा म्हणल्यार तुगेलें खंय रे बाळणी म्हणल्यार खारें उदक पावता. गोटेगाळी म्हणल्यार खारें उदक पावता. गोटेगाळी म्हणल्यार हय गोटेगाळी ते खूब गांवांक पिवचे उदकाचे ते हे केल्ले मरे थंय. थंय सुद्दां खारें उदक वचून वॉटर पंप पाड जालो ना तेमगेलो. बरोबर. न्हंयच नुस्त्याक बी बरेंच उरता आनी ते खारें उदक उरता न्हंयत आनी समुद्रांत बी बरेंच उरता. म्हणजे नासेल माझ्या तुका नुस्त्याक खावन संवय उर जाय मरे. माझ्या कारण नुस्त्याक खावन संवय उर संवय उर जाय. आनी ते बी समुद्रांतले. हय रूच कळना म्हणल्यार कशें तर ते हय हरकत ना.
पळय तू अनेक पटी खाऊन पळय कसं जातं कसं जातं पळय. हळातलं बी खायला नसतं त्याने हा हळातलं खायला नावरतल ते हळातलं खायला नाही आवडतले. हाय मुखाल प्रश्नाक मुखाला प्रश्न परेश राणे गोवा. त्याला प्रश्न असा की प्रत्येक मंगल कार्याक शुभ कार्य ज्यांनी उरता त्या नाल्लच कित्याक फोडतात, दुसरं फळ कित्याक फोडणार? दुसरं फळ फोडलं म्हणणार ताका कापलं म्हणतात, कापलं म्हणतात, नाल्ल मात्र फोडलं म्हणतात. फोडचे खातीर नाल्ल फोडतात, नाल्ल फुटता फुटता. हय दुसरे फळा कापचे पडटा. कापचे पडटा, हय कापचे पडटले, कापलं म्हणतात, फोडलं म्हणू जाय. नाल्ल कित्याक नाल्लाक अमृत फळ म्हणतात. नाल्ल सगळं देव कार्याक सगळं बऱ्या कार्याक नाल्लच वापरतात, त्याका अमृत फळ श्रीफळ 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 म्हणतात. श्रीफळ तशें म्हणून घेवन ते आनी कांय न्ही. कित्याक घट्ट आस काम फुट्ट काम पळोवन म्हणून मी फोडना ते. मुखाल प्रश्नाक त्याचा मुखाल प्रश्न हाज्या चैतन्य संदीप अंकोलेकर, मूळ अंकोला खंय, सध्या रावता मुंबईत आणि 10th शिकता खंय, 10वी शिकता. हां हां 10वी शिकता खंय. हय 10वी शिकता खंय. हां कितें विचारला. तो म्हणटा घरा कडेन पोळे करतात, हां तितून कसली पानां घालनात जाल्यार ताका पानपोळे कित्याक म्हणटात? पोळ्या पानपोळे हय पोळ्यात पानां घालनात आनी कसले पानां घालनात, हय पानां मेळना ते पानपोळ्यात, ते पानपोळे कित्याक म्हणटा काय म्हणटा तो? बाब पानपोळ न्ही बाबा ते पाणी 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 पोळे ते उदकान म्हळ्यार उदक अशें ते पीठ घालून तेजेन केल्लो पोळे म्हणटात ताका. पीठ पातळ उदका भशेन पीठ पातळ करतात. कन्नडान ताका नीरदोशे म्हणटात. हा नीरदोशे म्हणटा, हय कन्नडान नीरदोशे म्हणटात. हां तशें ताका मराठ्यान पाणी पाणी पोळे ते कोंकणीन आमी पानपोळे पानपोळे हांव पळय ल्हान आसतना म्हणटालो पानपोळे म्हणटात. एक पान हेतून एक पान मेळना म्हण कसले हय पाणी पोळे ते पाणी पोळे. हय बाकी उडद घान करता उडदा पोळे. तेगेले चूक ना. मेथी घान करता मेथी पोळे म्हणटात. आणि पान घान केल्यार पान पोळे जातात तेगेले म्हणून उरतले. तसलीच पंचायत जाली ती. बटाट उडात बटाट मेळटा, शंकर पोळ्या शंकर कितें शंकर कित्याक मेळ्ळा काय म्हणा तसली पंचायत जाली. ना पाणी पोळे ते पाणी पोळे. त्यानंतर प्रश्न ताचा मागेलाच नावाचा पळय संजय नाईक, खंयच्यान देवा नाईक वाडा सदाशिवगड. हा गांव मागेल न्ही. हां देवा नाईक वाडा सदाशिवगड. हय कितें विचारला. हाज्या गणपती दुसऱ्या दिसा पावयतात जाल्यार 1.5 दिसान पावयला म्हणटात. हय पयले दीस हाडटात आनी दुसरे दीस पावयतात सांजे मायतात. तरी म्हणटात 1.5 दिसान पावयला म्हणटात. आनी त्याच टायमार हाडील गणपती 5 दिसान पावयल्यार 5 दिसान पावयले म्हणटात, 7 दिसान पावयले म्हणटात, 9 दिसान पावयले म्हणटात. मग 4.5 दिसान पावयलो, 6.5 दिसान पावयलो, 8.5 दिसान पावयलो अशें कित्याक म्हणनात? खरें म्हणल्यार 1.5 दिसान पावयत म्हण आस पळय हे दनपार भितर पावोवं जा म्हण आसा. दनपार भितर पावूं जाय. दनपार पूज करचे न्ही. दनपार पूज करचे, महापूज जाले की म्हणल्यार महापूज जाले की मूर्ती हालयता खबर आसा. मूर्ती हालयतात. हय हां तशें म्हणत ते विसर्जनाचे अर्थ तो मूर्ती हालयले नंतर ते विसर्जन करू व्हरचें म्हणून. पूण आमकां कितें हिंगा माथेर सांज जाता काय पळयता थोडे लोक नाचूं जाय न्ही. नाचू जाय, फुगडी घालूं जाय, मांड घालूं जाय, मांड घालूं जाय. तेचे खातीर उमेद उरतली. तो विसर्जना वयचो मनीस मात्र हे बी जावं जाय न्ही. हय फाटल्या वाटच्यान नाचूंक फाटल्या वाटच्यान नाचू जाय. तेचे बरोबर. खातीर ते खरें म्हणल्यार चार्जिंग जावूं जाय. हय 1.5 दिवस म्हणल्यार दनपारात हे करून विसर्जन करूं जाय. बरोबर. त्या नंतर प्रश्न साजा श्यामल बांदेकर माजाळीच्यान. कितें म्हणटा. लग्न जाता आसतना लग्न लावूंक भट लागता जाल्यार सोड चिट्टी घेता डिवोर्स दिताना भटा जागेर वकील लागता कित्याक काय म्हण? बरो प्रश्न. हय लग्न जाता तेन्ना भटा आपूण हाडया म्हणटा. तुवें केल्लो तूं पळोवन घे म्हण. आतां हय तुवें कन्न घाईल मरे. आतां तूं कितें आतां तूं सोडोवंक घाल म्हण. हय तुवें हाणगन गाठ बांदिलो आतां ही गाठ तूं सोडय म्हण. तशें जायना न्ही. आतां कितें लग्न जाता आसतना शास्त्रोक्त जातात. शास्त्रोक्त जाता. डायवोर्स शास्त्रोक्त जायना. उमजीत जावन घेवन बरें कन्न घेवन शास्त्रोक्त जाता. सगळें सगळें सैर दायऱ्याक अयार बियार कन्न घेवन सगळें साडी बिडी सगळें अयार कन्न घेवन बँड हाण घेवन सगळें शास्त्रोक्त जातात. बरोबर. डायव्हर्स शास्त्रोक्त शास्त्रात ना तो. डायव्हर्स हा प्रकार शास्त्रात ना. घटस्फोट शास्त्रात शास्त्रात बसतात ना. आमगेल शास्त्र हिंदू शास्त्रात तर नात. कशें करून जाता. बरोबर. जगण भटा आपण जगण घेता आसतना आमी शास्त्रोक्त जगण घेनात. हय 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 जगताना शास्त्रोक्त जगडनात. पुरा शास्त्रा भायले पुरा शब्द वापरून घेवन जगण घेता. हय संस्कृतात जगडू जाय. हय तशें करून शास्त्रोक्त जगण घेया. मंत्रान झगडचे न्ही. तशें केल्यार जाता न्ही. तशें म्हणून घेवन अलग जाता आसतना कायदो लागता. एक जाता आसतना देव धर्म लागता म्हणटा पळय तशें म्हण एक जावचें आनी अलग जावच्या कितें फरक आसा पळया. हिंदू धर्मांत दोन लोकांक एक करतले म्हणल्यार ताका धर्म लागता, शास्त्र लागता.
अलग करू कायदो लागता कायदो लागता बरोबर शास्त्र जाय म्हणणार शास्त्र जाय म्हणना ताका तसं म्हणून शास्त्रान धर्मान गेल्यार काय वायट जायना आमगेर शास्त्रात गेल्यार फक्त जोडचे उरता मोडचे उरना मोडचे ना आमगे मोडचे ना आमगेर शास्त्रात कितें आशिल्लें तें जोडचे जोडचे मुखार वचच्या चल तेजे नंतर प्रश्न आजा तुषार नायक दांडेलच्यान कितें म्हणटा बरो प्रश्न विचारला आजा कितें सोऱ्यात उदक घान पितात नाजाल्यार सोडा घान पितात हां दूध घान कित्याक पिनाका म्हणटा तो दूध घान घेवन सोऱ्यात पिवू जाता दूध पिवन येईल मनीस बी सादारण अर्ध तास सोडून घेवन मागीर सोर पेत म्हणटा पूण आतां दूध पिवन येयल रे म्हण घेवन तशें करून जायन तें सोऱ्यात दूध घान घेवन कित्याक पिता म्हण आजकाल ते बी येयला कॉकटेल म्हण घेवन दितात सगळे नमुनदार सगळे वरूस ज्यूस बीस सगळे मिक्स करून घेवन कित्याच कितें घान घेवन बाटली घेवन एकांतल्यान तेकाल्यान बोडका वयल्यान उडोवन घेवन फाटल्यान उडोवन घेवन जिकून बिकून घेवन घेतात तसले कडेन बी ते सगळे मेळटा दुधात बिदात सगळे घालतात ते सगळं घान दितात न्ही ते बी येयला तुषार दुधात घालून मेळटा पण तू ट्राय करनाका तू ते ट्राय करनाका म्हणून ते करतच तर ते पळोवंक गेला आनी मजा येता तो एक दोन ग्लास घेवन वयर उडोवन घेवन बाटली खांदा वयल्यान उडोवन फाटी वयल्यान जिकता परत बाटली वयर उज लावन घेवन परत चार पाटी उलटा मारता आनी तेतून खंयची बाटलेंतल्यान कितें घायला आनी कितें पिलो म्हणून मागीर काही कळना लास्ट पडी तितलें खबर उरता पळय बरोबर प्रश्न बरो आशिल्लो प्रश्न बरो आसा दूध घाल नाका थंय बन्नी दूध तसलें तो घान घेवन पिवन येजो आणि त्यानंतर प्रश्न आजा आठवे प्रश्न मोहन पडवळकर बंदर रोड होटेगाळी सध्या गोवा रावत खंय तो तेगेल उमाणे आसते हां हे दोस पोर आनी हे दोडले काश्टी तशें म्हणल्यार कितें काय म्हणटा तो हे पन्नेल न्ही पन्नेल हय हे सुये सूत रे हय सूय आनी सूत हय येदी सूय आनी तेका येदो सुय तो पोर म्हणल्यार येदोत तेका इतलो व्हडलो काश्टी म्हणटा पळय ती सूत दोर घालता दोर सूय दोर हय खूब फाटी सांगताले आतां काश्टी बिश्टी सगळे गेली आनी आजकाल हे उमाणे आसल्यान खूब लोक विचारूंक लागलात उमाण्याक मजात ना दिसू मजात ना दिसू लागला. बरे प्रश्न गंमतशीर प्रश्न गंमतशीर विचारा. प्रश्न विचारात हे ना तुषारान कशें विचारला दूध घान कित्याक पिनात अजून बरे भाश असे प्रश्न विचारा बरी प्रश्न विचारा आजाक उत्तर दिवं उमेद येता सोऱ्या प्रश्न विचारल्यार आज एकदम खुश ते विचारा सोऱ्या प्रश्न विचारला आज खुश मुखाल्ले त्यानंतर प्रश्न आजा अनिश कंटक कोणाक आडनाव कंटक आडनाव कंटक अनिश कंटक खंय वास्को गोवाच्यान तेगेलो प्रश्न बरो आसा भाई देवळा वचून पयशे दान पेटेत घाल्यार तेका दान म्हणटात हय हां बरोबर तेच पयशे भटा दिल्यार तेका दक्षिण म्हणटात आनी तेच भायर येवन देवळा भायर येवन भायर आशिल्ले भीक माग्या घाल्यार तेका भीक म्हणटात पयशे तेच उरता जाल्यार जागो बदल कितें नांव बदल ते कित्याक म्हणटा तो देवळा भितर घालचे आमी ते कित्याक दान कित्याक म्हणटा सांग कित्याक ते दान केले नंतर एक देवस्थानाचे अभिवृद्धीक ना जाल्यार देवस्थानाचे सुदारणेक ना देवस्थानाचे आनी कितें बऱ्या कामाक लागता हां दान जाता भटाक दक्षिणा म्हणल्यार पुरोहीत लोकांक जे आमी दितात कितें जे पयशे तेमगेले तेजेन जीवन उरतालें पयलें आजकाल अलग अलग तेंगेले उद्योग उरतले कितें उरतात म्हण पयले तेंगेले तेजेचेर जीवन आशिल्लें बरोबर तेमकां दक्षिणा म्हणून दिवूंकूच जाय आशिल्लें हे काम करनासतना काही नासतना अशेंच बसून घेवन बाबा पुता बाबा आई करून मागता पळय आमकां भिकत म्हणटा न्ही ते बी दानच जाले इतके करतना दान बी जाता म्हणून तेंकां हे जायन तेमी कांयच तेतूंत भितर तेंकां फाटल्यान कांयच ना न्ही तेंगेले पोट भरू खातीर म्हण इतलेंच तेंगेले पोट भरचे खातीर हात पांय दुखे नासतना बरोबर हेजे खातीर ना जाल्यार पयशे तुवें सांगिल्ले म्हण एकूच म्हण ते एक हे उरता कितें घालचे कडेन ते दान दक्षिणा भीक हे उरता जशें उदक उदकच उरता पयले उदकच उरता तितूंत ते गॅस भरले नंतर कितें जाता सोडा जाता साखर घालना तो शरबत लिंबू पिळना तो शरबत हय सेम सगळें तशेंच न्ही बरोबर तशें तें उदक पळय सगळें पळोवंक गेल्यार उदकच हय अलग अलग तितूंत हे उरता मागीर बरोबर अविनाश तुका प्रश्न उत्तर मेळिल्लें त्यानंतर प्रश्न ताच्या शैलेश ए नाईक महामाया मंदिरा लागीं सदाशिवगड हिंगा अम्माय म्हणणार हय तेणी विचारला थोडे लोक ताती खाताना फक्त तात्याचो धवेल बोळ खातात आनी भितरलो पिवळो गोल जो उरता तो काण ओडून दितात हेजें सायंटिफीक कारण कितें आसा काय म्हणटा तो शेंडी पिकना शेंडी कित्याक पिकतली शेंडी फिक्शन न्ही आजा सायंटिफीक वैज्ञानिक कारण कितें आसा काय म्हळ्यार वैज्ञानिक कारण कितें आसा काय शेंडी फिक्शन न्ही हां ते हांव म्हणटा ताती ते बोळ खायले शेंडी कित्याक पिकतलो काय हांव कित्याक सांगू
हे हेतूच सांगया म्हटल्यार अशेंच आमी बी पयलीं मरे आतां हांगा पयले आतां रानांतले आमी कितें औषध हाडटाले अपत हे साय तुजी खंयचे सांग हात पांय मोड येयला लायताल मरे तसले ते त्या बोळांतच मिक्स करताले हळडुळे ते उरता पळय तेतूंत मिक्स करनाशिल्ले ते धवेल आसता ते हळडूळ आसा पळय तेतूंत हे उरता कोलेस्ट्रॉल म्हणटात चरबी हां कोलेस्ट्रॉल उरता कोलेस्ट्रॉल जास्त उरता ते उरता चरबी उरता तेजेन ते थोडे लोक पण खायला म्हणत ल्हान पोरां दिनात दितात म्हाका तर ताती मेळ्ळें हांव सगळें खाता बाबा टायम पडल्यार म्हाका सोलू टायम ना जाल्यार करप बी खाता करप बी खाता आनी कितें उरलें पूण खावूं जाय सगळें खावूं जाय खावन पिवन तंदुरुस्त रावूं जाय घटमूट रावूं जाय मुखाल प्रश्न वच्चा मुखाल प्रश्न चला जा शांतेश कीर्तनी माजाळी हां तेणी चल्ला सत्तेत ना जाल्ल्या राजकारणाक एम्प्लॉयड म्हणचे का अनएम्प्लॉयड म्हणचे म्हणल्यार कामार आशिल्ला समजायचे कामार ना जाल्यार समजायचे अधिकारात आशिल्ले राजकारणी अधिकारात ना जाल्ल्या हां ना जाल्ल्या कितें म्हणजे अधिकारात ना जाल्ल्या राजकारण्याक बेरोजगार म्हणचे का रोजगार आशिल्लो मनीस म्हणचे हय रिटायर्ड म्हणचे रिटायर्ड म्हणचे हय कित्याक सांग तो एक पर जर सत्तेत येवन घेवन जर तर मागीर तो बेकार रावता तांकां पेन्शन लागू जाता हय पेन्शन लागू जाता हे कितें जालो तो रिटायर्ड जालो बरोबर रिटायर्ड जालो म्हणून रिटायर्ड जालो बरोबर रिटायर्ड म्हणचे बेरोजगार बी म्हणची न्ही आनी रोजगार बी म्हणची न्ही ताका बरोबर उत्तर दिलां हाज्या पेन्शन मेळटा आमकां हय MLA जाला तरी तांकां पेन्शन लागू तो कोंब तुमगेलो अजून मारलें ना रे श्रावण सरलो मरे श्रावण चलो ना आतां ते परब जेवा परब येयले नंतर पळया ताका तो स्टुडियो आमगेलो न्ही तो स्टुडियो भायर कोणालो तर फिरत तो लोकालो धरया आमी ताका थांबा तर मुखाल येता मुखाल येता चवथ जाले नंतर पळया पळय गप्प रो कोणा सांगू कोणा सांगचे नाका तुमी सांगू नाकात मुखाल वच्चा त्या नंतर प्रश्न हाज्या लक्षांत शेडगुळकर हां पणजीच्यान गोवा मागीर एक हेजी पयली एक विचारता हां आतां आमी आतां कितल्याक हे ते प्रोग्रामा बसलात सांजे मेळत्या बसलात हय आतां उजवाडला का कोंब आतां उठला कोंब आतां उटीर उडतलो तो आतांच हात घाल मारता घे लक्षांत कितें विचारला तो सगळा सांगता आज येईल रे आज येईल रे हय हांव येते सद्दी पळयला इतल्या टायमाचेर आवाज केल्लोच उरता तर बाकीचे सगळं सांगता आज येईल रे म्हणटा येता आनी पळयली उरतलो तेणी तुका आज येईल रे म्हणजे एक दीस येईल सुद्दां खबर उरना ताका व्हरत पळय एक दिवस कसो घे बरें त्यानंतर प्रश्न हाज्या लक्षांत शेडुळकर पणजी गोवाच्यान कोणाक सोरो पितला विचारलें जाल्यार सोरो कित्याक पितका म्हण विचारल्यार टेन्शन आसा म्हण पिता म्हणटा हय हां सोरो पिल्यार टेन्शन वयत का म्हणटा तो ह्या प्रश्ना उत्तर ते पहिले दिलें आसा टेन्शनात कोण सोरो पिना म्हण बरोबर टेन्शनात कितें मुखाल प्रश्न तेगेलो गंमतशीर आसा हां सोरो पिल्ल मनशाक खंय मुखार एक मनीस उरल्यार 4 मनीस दिसता खंय हां सोरो पिल्ल मनशाक जास्त सोरो पिल्ल नंतर हां आतां तेच तो म्हणटा कुड्ड्यान जर सोरो पिवत हां त्याक एक तरी मनीस दिसतलो का म्हणटा तो सोर पिल मनशा एक आशिल्ले कडेन 4 दिसता एक आशिल्ले कडेन 4 दिसतात कुड्ड्यान पिल्यार ताका पाप एक तरी दिसतलो का म्हणटा कशें दिसतले सोर पिल्यार कुड्ड्या दिसूं लागला सगळें मागीर सादारण बारात बसून रावत आशिल्ले सोऱ्या गाड्यार रावत आशिल्ले सोऱ्या गाड्यार रावत आशिल्ले बरोबर हय थंयच सगळें पळोवन घेत आशिल्ले तेमी ओगीत रे ते सगळे सोर पिल मनशाक 4 दिसतात कशें करून म्हाका तर केन्ना 4 दितलेच नात दिसना जाल्यार म्हाका काय दिसना म्हाका पिन जाल्यार म्हाका हाय प्रश्न विचारू हाज्या हेका लक्षांत दाखय तेन्ना म्हणटा सोरो पिल्ला 4 दिसां तुवें केन्ना ट्राय करून पळयल बाबा आनी ते पळयल उरल्यार तेणी तेका कशें कळ्ळें 4 दिसता म्हणून हय 4 कशें दिसता म्हाका तर एके पटी काय दिसता दोळ्या मुखार काळो केलो काळोख येता हरकत ना बाब लक्षांत बाब तुगे प्रश्न विचारते राव मजा येता बरो आसा प्रश्न हय तुगेला लोकांक सांगचे सोर पिल्ल्या 4 दिसता म्हणटात पूण कुड्ड्या दितल्या एक तरी दिसूं जाय पळया कोणाक एकडे आयलो गान घेवन पळोवन घेवन मागीर विचार करया तेजे बद्दल तुगेल कोणी उरल्या म्हण पात तसकन पिवे नाका 4 दिसचे कडेन तो दीस बंद जावं तो दीस बंद जातलो मागीर हय ते नंतर प्रश्न हाज्या शुभांगी देसाई सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रांतल्यान अरे बाबा महाराष्ट्र हां कितें विचारला सिंधुदुर्ग ते कर्नाटकाला दिसता म्हाका सिंधुदुर्ग म्हणल्यार पयस न्ही रे
सिंधुदुर्ग म्हणल्यार गोंयांतलो मुखार गेलो काय सिंधुदुर्ग लागता. बॉर्डरार पत्रादेवी काण गेलो काय सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट तो. सावंतवाडी कुडाळ विडाळ ते सगळं त्याकात. रत्नागिरी मुखार झाला. सिंधुदुर्ग काढल्यानंतर रत्नागिरी जिल्हो. न्ही म्हाका पयलीं रत्नागिरी सैरीक येईल रे. हां ते रत्नागिरी बरं सिंधुदुर्गा मुखार रत्नागिरी मागीर. त्याने प्रश्न विचारला आमगेल्या कर्नाटका भितर आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड हेजे काम परत परत कित्याक करूं लायतात. कळना म्हाका. त्याने प्रश्न तसो विचारला आमगेल्या कर्नाटका भितर आधार कार्ड आणि रेशन कार्डाची कामं परत परत कित्याक करूं लायतात. परत परत खंय करूं लायला. म्हाका तर परत करूं लायलेत ना. एकच पटी आधार कार्डात केन्ना जेन्ना तुगेलो पत्तो चुकीलो उरता तेन्ना परत एक पटी तुका परसम करून घेवचें पडटा. एके पटी ते मोबायल नंबर आधार कार्डात घालूं जा म्हणून सांगलें मरे. तेन्ना परत एक पटी आधार कार्ड घेवन तर मोबायल नंबर घालचे पडटा. मोबाईल नंबर घालचे पडले. हय ते म्हणल्यार एक बाकीचे परत परतच काय ना. म्हण आधार कार्ड सद्याक आतां सगळ्याला आधार जावन आसा. आधार उरूं जाय. कोण नाशिल्ल्याक तोच आधार तोच आतां. आधार कार्ड. हय पण सगळ्या ना म्हणून पत्तो चुकल्यार ना तुगेलो कोणाक तुगेलो मोबायल नंबर बरें जाल्यार तितूंत घालून जाल्यार आनी आतां ते हे केलां जन्म तारीख बी जाय म्हणून केला. जल्म तारीख जाले आनी हे येता आमी वोट घालूं वयचे. हां सेशन कार्ड. हां तेका बी आधार कार्डाक आतां हे करूं लागला. हे लिंक करतात बरोबर. आधार कार्ड मतदान कार्ड मतदान कार्ड सेशन कार्ड म्हणतात. TN सेशनान चालू केलं तर सेशन कार्ड म्हणतात त्याला. हां मतदान कार्ड. मतदान कार्ड तेका बी आतां हे जालें न्ही. पूण अशें तितले त्रास आतां तूं लायनी रावचे बिनी रावचे ना पयलेच्या म्हणके जंय थंय आतां खंय गांवांत हे जालात. हय सायबर कॅफे जाला प्रत्येक केंद्र जाला सगळे कडेन सायबर कॅफे हे जालात. हय सायफळ नाही सायबर ते जाला. सायबर हे नवीन फळ खंयची काय म्हणटले. सायबर ते जाला तितून 2 मिनटात करून दितात तेमी. त्यानंतर प्रश्नाच्या परत दीपक होसमानी बिचोली गेलपटी बी कितें विचारिल्लें. हय गेलपटी बी कितें विचारिल्लो. हय कितें खंय तो म्हणटा हाज्या लग्नाक साहसी खेळाचो दर्जो दिल्यार कसो. दिवकूच जाय. बरोबर आसता गेले कसो दिल्यार कसो. अरे साहसी न्ही आनी लग्न जावन घेवन सादारण 20, 30, 40 वर्स संवसार करचे म्हटल्यार साहसी आनी सादारण रे. साहसी खेळात एक 15, 20, 1 तास 2 तास खेळटलो. हय जन्मभर खेळू जाय. जन्मभर खेळू जाय खेळ. बरोबर साहसी खेळूच बाबा तो. खेळू वयत आसतना पयलीं मस्त मजा दिसता लग्न जाता आसतना. मागीर नाकरे बाबा जीवन जाता. साहसी खेळूच तो. हाज्या तूं विन जाल्लो का डिफीट. हांव सादारण आंब वायट जाले नंतर विन जालो. वायट जाले नंतर विन जालो. पयलीं डिफीटच जालो. पयलीं डिफीट आशिल्लो ह्या साहसी खेळात. हय म्हणून प्रतिस्पर्धी आसता म्हळ्यार डिफीटच. हय डिफीटच. त्यानंतर हाज्या लास्ट प्रश्न. संजय शिरवाडकर गोवा. आता तेणे तेगेलो एक दोस्त आशिल्लो खंय. तो खूब सोरो पितालो. तेणें सोरो सोडूं जाय म्हणून तेका योगा क्लास लायलो खंय. सोरो काय सुटलो ना. आतां तो बाटली पांयान फोडून ग्लास बी पांयानच धरून सोरो पिवूं लागला खंय योगा शिकले नंतर. ते उलटा बिलटा रावचे उरत न्ही ते हो कितें करूं लागलो आतां पांयानच. आतां पांयान सोरो पिवूं लागलो. पांयान ग्लास धरून सोरो पिवूं लागलो खंय योगा शिकले नंतर. कितें करचें काय म्हणटा तो. तेका सोरो सोडूं जाय म्हणून योगा शिकूंक गायलो खंय. तेका होन घेवन सो तेजे वाट्याक आमगेले बी तशेंच जाले एकल्याक. होन घेवन खंय ते सोरो सोडचे ते केंद्र उरता मरतो तितू गायले. तितू 17 लोक आशिल्ले खंय. हो गेले नंतर ते 15 लोक सगळे पिवूं लागला परत पिवूं लागलो खंय. हो धांवन येयलो. हेणी वचून तांकां परत शिकयलो. तेमी सोडून घेवन देवाल भजन करताले खंय सांजे मेत्याक. हेणी वचून घेवन तांकां सगळ्या परत शिकोवन घालन हेका तेमी धांवणोंक गायले. आतां हें कितें करचें. हें काय करूं जायना. हेका फाल्यां जर तर तूं सोरो सोडूं जाय म्हणून योगा घायल पळय तुका पोवूंक तरी शिकोवंक गायल न्ही. थंय पोवता उदकान पितलो. उदकान पितलो. काय करूं सोरो पितल्याच्यान कोणा आडोव जायना. कोणाच्यान आडोव जायना तेमकां. तेमी मनांतल्यान सोडतलो जाल्यार मात्र तेमी सोडूं जाता. पूण व्हडलें केलें म्हणटा हे केलें ते केलें औषध घेयलें नाजाल्यार होन घेवन खंय तो होन घालून दवरलें तितूंत म्हणून घेवन चरवा होन बांदून घायल्यार काय जायना. काही जायना. कितले दिवस बांदून घालतले हातान जेवे ते रावतले ते बी हय. तशेंच जालें. प्रश्न सरले म्हटल्यार आतां तुमकां आतां येवचे पडले 34 31 तारखेक सगळे कडेन आतां गणेश चतुर्थी जातली. चवथ येतली. सगळे जाण तुमी ह्या घुमट 2 दीस आसतना घरा कडेन या. पयल्यार घुमट वाजोवं शिका. घुमट सादोवन घेया. आरती म्हणूं शिका. तुमगेल्या भुरग्याक तुमगेल्या सगळ्याक संबंधिकाक कोणाक कळटल्याक आरती म्हणूं शिकया. वाजोवं शिकया.
ते कॅसेट घालून आरती करतात. अर्थ ना ताका. एकडे घरात झाल्यानंतर दुसरं घरा व्हायचे, दुसरं घरा झाल्यानंतर तिसरं घरा व्हायचे, अशें करून पंगड पंगड बांधून वाजयते व्हायचे. ती मजा अलग. ती गावात अजून ती परंपरा आसा. गावात खेडेगावात वयता एकमेकागेर वयतात आनी ती पळया आरती म्हणची नंतर. आणि ते बी सांगता तुमकां विसर्जना टायमार सावधानेन रावा. कित्याक काय म्हणटा काही लोक विसर्जनाक वचून मुखार मुखार वचू पळयतात उदकात, भाईत जावं खंय व्हरू न्हंयत व्हरू सावधानेन. आणि ल्हान पोराक बी धाडनाकात. जे तुम्ही 1.5 दिसान बुडयत म्हणटा आतां विसर्जन करता म्हणटा पळय, थंय तुम्ही लायट दवरा. रात्रीन हय आणि हे काम ते न्हंय कडेन विसर्जन करचे उरल्यार पंचायतीन तुमगेले ते लायट दवरचे काम करूं जाय. बरोबर. ज्या ज्या गावात ते करा. कित्याक लोकांक कसलो बी त्रास जावं जायना आनी कसली अवघड घडूंक जायना म्हणून हे सांगतेत. मुखार लायतारा मेळ्या. आजा एक म्हणटा म्हाका एक प्रश्न मागेलो एक प्रश्न आशिल्लो. आनी तुगेले कितें प्रश्न मागेलो एक प्रश्न आसा. हा तूं हांव आतां महाराष्ट्रात रावता, तूं खबर आसा नाशिक रावता. हय हांव हिंगा खूश जाल्लो पयलें की ह्या ग्रामपंचायतीन ठराव केलो कोंकणीत बोर्ड लावचो, त्या ग्रामपंचायतीन ठराव केलो कोंकणांत बोर्ड लावचो. हय तर हांवें येवन पळयलो खंयी म्हाका कोंकणांत बोर्ड खंयच्याच ग्रामपंचायतीत दिसलो ना. ना खाली ठराव केलात. हेजे बद्दल तूं कितें म्हणजे आसा. आमगेर खाली पंचायतीन सगळ्या ठराव केलात. हां, बोर्ड मनात लायलात. बोर्ड फक्त मनात लावचो. मनातच. अरे ठराव करून ती 3 म्हयने जाले अजून खंय हांवें पळयलें ना न्ही. हांव खूश जालो कोंकणांत लायील उरतलें म्हणून. काय ना फक्त ठराव नांव येयल्या जालें. सगळे मागीर न्यूसाचेर येता, पेपराचेर येता, बाबा ह्या पंचायतीन ठराव केलो. मागीर आमगेले वडशोप हे आसा ग्रूप वॉट्सअप अभिनंदन परबी हे सगळें आमी आयकूंक मेळटा. ठराव कागदाचेर फक्त. ठराव कागदाचेर लाय मुखालपट्ट्यात येत म्हणल्यार तरी लायील. हांव तेच म्हणटा न्ही बाबा लाया. एक तरी बोर्ड लाया न्ही. काय सांगून उपयोग ना. बरं हांवें तें औषध दिल्लें फरक पडला कितें. औषधान म्हाका बरें दिसते आसा. हांव ते गुळी बिळी घेवचे सगळें बंद केलो. आनी पयर चक्क न्हेलो 160 आसा म्हाका आतां. 160 आसा कमी जालो म्हणून. हां कमी जालें कंटिन्यू घे. एक 5-6 महिने तरी कमीत कमी कंटिन्यू घे. परत 5 बाटली तुका परत धांड येता. खूब लोकांनी सांगलां तर ते औषधान हे कमी जाता. तुमी एक पटी जाल्यार एक घेवन पळया. म्हाका तर मात्र सुदारलो जाला. तुम्ही बी घेवन पळया. आणि नांव खबर आसा न्ही. चंद्रगिरी नेचर केअर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस आणि तेच आणि शुगर नील कॅप्सूल. हां जॉईंट केअर ज्यूस, जॉईंट केअर कॅप्सूल, BP अँड हार्ट केअर ज्यूस, हय डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस सगळे आसात. जिरण्याचे हय ते कोण हांवें सांगिल्लें कोणा हे गेल ते गेल चाडी उलयन जाल्यार कोणा जिन्न म्हणटा पळय तेमी चाडी उलयच बंद करान ते घेया जिरण्याचे जिरता. हरकत ना. मुखार लायतारा मेळ्या. मुखार लायतारा मेळ्या. चवथ उरल्यार चवथी येतलो. मुखार लायतारा म्हाका येवूं मेळना. मुखार लायतारा तुका मेळना. मुखार लायतारा घ्या पुरतलें. कितले तारीख आयतार येता. 3 तारखेक न्ही. हय 3 का 4 बाबा कितले आयतार रे. 3 तारखेक. हां 3 तारखे आयतारा. बरें हांव जायना. आमगेले ते नयाचे बी उरत न्ही आतां सातेरी उत्सवाचे. हां सातेरी देवळा कडेन गेले पण सांगलां तुमकां 3 तारखे रात्रीन आमगे श्री सातेरी देवस्थानाचे दार उगडटले. 4 तारखेक कुळावी लोकां खातीर तेगे धार्मीक विधी विधान कार्य जातले. 5 तारखेच्यान 5 तारीख ते 9 तारीख म्हणल्यार सार्वजनिकाक देवील दर्शनाक आनी सेवा करूंक अवकाश उरतलो. तशेंच 6, 7, 8 तारखेक अन्न संतर्पण आसा. तुमी प्रसादाचो लाभ सगळ्यांनी घेवूं जाय. हरकत ना. तर बरें देव बरें करूं. प्रश्न धांड दिते रावा. मुखार लायताराच घेयना तेजे मुखार लायतारा घेतले. बरे प्रश्न धांडया. उमाणी विचारची कमी करा. उमाणी विचारची कमी करा. हय ते इंग्लिशान सांग. पजल ते नाका. हय हां बरे प्रश्न विचारा. तेदो म्हळ्यार मुखार लायताराक ना जाल्यार तेजे मुखार लायताराक वाट पळय आज येतलो. हांव मागेल गॅरंटी ना पण आज नक्की येतलो. हय तेदो म्हळ्यार सगळ्याक देव बरें करूं. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.